नमस्कार. आयच्या रावंड टेबलाचे तुमकां सगळ्यांक येवकार. इश्यूज खूब आसात आनी आमचे एडिटरूय आमचे बरोबर आसात. किशोर नायक गांवकर, जोयल अफान्सो, सुयश गावणेकार. आनी एक पयलो जो इशू आज आमी घेतात तो खूब म्हत्वाचो इशू की काल जोयल आमी बातमी छापून हाडली की 20 कोटी रुपयांची तोपी गोंयकाराक घाली इन्वेस्टमेंटाच्या नांवान, शेअर मार्केटांतले गुंतवणुकीच्या नांवान, भरपूर रिटर्न्स दिवपाच्या नांवान. हें कांय नवीन प्रकरण न्ही. इन द सेन्स केस नवी, पॅटर्न तुगेलो म्हाका दिसता परत परत गोंयकार आपल्याक तोपी घालून घेतात. कित्या खातीर तोपी आतां आमी आतां पेपरांतल्यान दर खेपे बरयतात तोपी पडले म्हण, सगळे जाण टीव्हीचेर दाखयतात. तरी आसतना मागीर आमकां 6 म्हयन्यांनी कळटा की आनी कितले तरी 200-300 गोंयकाराक कितले तरी कोटी रुपयांची तोपी घाली म्हण. अशें कित्याक जाता सुयश? आतां ती साश्टीच्यो चडश्यो केसी आसा पळय, तांची प्रोफायल तूं जर पळोवची, चडश्यो साश्टी एरियेन. आतां गोंयचो तूं बँकींग सॅक्टर जर पळोवशी, फॉर एग्जाम्पल गोंयांत जे डेपोजिट्स येतात ते खुबशे NRI आसतात. फॉर एग्जाम्पल हांव ते GDPचे फिगर सुद्दां सदांच सांगता. गोंयचो GDP जर 1 लाख, आज डिपॉझिट्स आसा गोंयच्या बँकांनी 1.5 लाख कोटी, विच आर मोर 15,000 crores मोर देन द GDP ऑफ स्टेट. आतां हो पयसो खंयचो? हातूंत बरेचशे NRI डेपोजिट्स असतात. हातूंनी कॉपरेटीव सॅक्टर बँको ज्यो आसात त्यो हार्डली अरावंड 30%, 70% इज पब्लीक सॅक्टर बँकींग. आतां हो प्रकार जातो कसो की गोंयकार इज अ बाय एंड लार्ज पळोवपाक गेल्यार व्हेरी बॅड इन्वेस्टर, आनी गोंयकार बाय एंड लार्ज पळोवपाक व्हेरी बॅड बिजनेसमॅन. म्हणून हांगा भायले येवन मारवाडी बी लोक आसतात ते बरो पैकी धंदो करतात. हांगा इन्वेस्टरूय आमकां बरे पैकी तोपी इन्वेस्टरांच्या नांवान तोपी घालून वतात. कारण गोंयकाराक गुंतवणूक खंय करप ही खबर ना, ती कशी करप ती खबर ना. ताजे कडेन पयसो घोळटा. ज्या इकॉनॉमीक GDP परस 15,000 कोटी एक्स्ट्रा पयसो घोळटा, तो पयसो तांकां आयिल्लो आसता. आतां पयसो कसो तर आतां शिकिल्लो मनीस जनरली आतां म्युच्युअल फंडांनी वता. तो म्हणटा कितें हांगा 8% मेळटा जाल्यार म्हाका थंय 12% मेळटा जनरली. पूण आज शेअर मार्केटाचें सुद्दां लोकांनी गॅमलिंग करून घालां. इन्वेस्टर ही मायंडसेट आमी जो पयलीं पळयताले पळय, इन्वेस्टर म्हणटा स्टेबल आसतालो. एकदां पयसो घालो जाल्यार सकाळीं काडलो सांजचो काडलो, सकाळीं काडलो सांजचो घालो, परत सकाळीं घालो. तांणी आतांच्या इन्वेस्टरांनी भुरग्यांनी तें गॅमलिंग करून उडयलां. म्हणजे इन्वेस्टमेंटाचो कन्सेप्टूच बदलून उडयला. पयसो घालनात, पयसो लायतात. पयसो लायतात अशें म्हणजे मार्केटाक सुद्दां पयसो लावप इतल्याचेर ते पावलां. आनी तातूंतल्यान एक हें तयार जाता, पयसो घोळटले इकॉनॉमीक ही मेंटॅलिटी बरोबर न्ही. आनी तातूंतल्यान एक गजाल तूं म्हणटा की तयार जाता की चल जात तितली चड रिटर्न्स म्हणटकीर अशी इन्वेस्टर आनी अशी इन्वेस्टरां मरे म्हणटा साश्टीकच चड आतां म्हणून तुमगेलें. गजाल खरी, स्टॅटिस्टिकली जर पयली जाल्यार गजाल खरी. अशें कितें जाता जोयल साश्टेंक? See, Pramod, the trend, if you see the last few occasions, a lot of money has been, misappropriated like this, the way it has happened this time. But this time, surprisingly, it is in the stock market. आता आम्ही पहिले फाटी एक फ्यू इयर्स बॅक कामाक्षी म्हणून तेन्ना एक फिक्स डिपॉझिटाचो कितें हें आशिल्लो आनी मागीर थिंगाय घोटालो कितें जालो. हियर नाव पीपल हॅव द मनी, बट इट्स नॉट दॅट कोविडाच्या फाटल्यान आमचे कडेन खूब पयसो म्हणजे NRIजूय आसा. डॉमिनेट सालसेट लार्जली इज डॉमिनेटेड बाय NRIज. सो तो पयसो येता तो, इफ यू लूक एट द इंट्रस्ट रेट्स, if you park that money in banks, you get 3% or 3.5%. If you get into FD, you're getting 7 to 7.5%, which is negligent per annum. I'm talking about per annum. So all these people who throw, or agents rather, who throw in this kind of packages where double your money, or maybe 15%, 20%, or do portfolio management, in this case portfolio management, where they give you assured return of 15 to 20% and upward of it. So एक कितें जाता, तूं एक तो फिगर दिलो म्हणटा तुका एक बरें दिसता की ओके, माय मनी इज गोइंग exponentially growing and I'm getting a huge return much over FD. So
ते विश्वासान लोक काडटा आनी घालता विदाउट लुकिंग एट अ बॅकग्राउंड डुईंग अ बॅकग्राउंड चेक वेदर दीस इज रेकग्नायज्ड बाय द रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी. How solid are the financial fundamentals of the person with whom you are investing your money? And if you see most of these cases, one fine day when the agent feels that he has got enough in his kitty, to put. So We are saying this is a typical middle class mentality yeah. where you have money but Yeah. you want a higher interest rate, you want higher returns, now if and you fall prey to such kind of schemes. Now if you see even this kind of portfolio managements are also run by registered like professionals, angel broking angel broking, Zerodha, खूप company asa, they also do this portfolio management, but they don't assure you this kind of exponential returns of 15-20% or whatever. Rather they warn you that you They may warn lose you. your money. They warn you. महत्वपूर्ण गजाल एक की गोंयचो कोऑपरेटिव्ह सेक्टर जो आसा तो काबार जाला. कारण गोंयच्या कोऑपरेटिव्ह सेक्टराक पयलीं रियल इस्टेट घुसली आनी रियल इस्टेटीन जो मिसयूज केलो तातूंतल्यान गोंयचो रियल इस्टेट कोऑपरेटिव्ह सेक्टराचो पयसो रियल इस्टेटीन वचूं लागलो. रियल इस्टेट मदीं 2008 नंतर जो रिसेशन आयलें ताजे नंतर काबार जाली आनी तातूंतल्यान कोऑपरेटिव्ह सेक्टर काबार जालो. आज जर कोऑपरेटिव्ह सेक्टर जर रुरल इकॉनॉमी जी सांबाळटा हो जो लोक जो पयसो घालता आज गोंयाक आमी फक्त हें म्हणटात बिशी हो सुद्दां प्रकार गोंयाक भरपूर चलता. गांवांनी बायलो म्हणजे लोकांक खबर ना आपले कडेन पयसो आसा तो कसो ग्रो करप. कोऑपरेटिव्ह सेक्टर जर वेवस्थीत सरकारान ग्रो केल्लो आनी बारीक बारीक कोऑपरेटिव्ह सोसायटी ग्रो केल्ल्यो विथ हायर इंट्रस्ट जाल्यार होच पयसो सरकाराच्यान वेवस्थीत चॅनलायज करून वेवस्थेक वापरूं येतालो. इट्स अ बिगेस्ट फेल्युअर ऑफ गव्हर्मेंट. कारण पब्लीक सेक्टर बँको बारीक मनशाक ग्रो करून दिवच्यो ना पयसो कोऑपरेटिव्ह सेक्टरान तो करप. मांडला पळय तो सारको परफेक्ट विशय. आमचें जालां अशें गोंयान की एकी कडेन सामकोच गरीब मनीस दुसरी कडेन मनशा कडेन पयसो आसा NRI कडल्यान मोठ्या प्रमाणात पयसो येता. जशें जोयलान सांगलें सालसेत हे जे फायनान्स कंपनी आहात किंवा असल्यो ज्यो कंपनी आहात तेंचो टार्गेट ग्रुपूच तो आसा. संचयनी पासून हे जे सुरू जाला पळय असल्यो कंपनी येवप आनी लोकांक तोपयो तुका सांगता प्रमोद हे उघड जावपी आतां गजाली अश्यो उघड न जाल्लेल्यो लोकांक लुटून गेल्ल्यो कितक्योश्योच आहात. आनी इमॅजीन आयज जेन्ना हांव 34 ती नांवां वाचतालो भितरली 90% क्रिश्चन्स ते 34 कंप्लेनंटान आनी कर्नाटकाचे आसात पळय ते गोवा रिलेटेड फॅमिलीज आसात. तेंची आडनांवां जर तूं पळयशीत हेगडे बिगडे हे गोवा रिलेटेड फॅमिली कर्नाटकान जे रावतात आमचेच गोंयकार ते आसात आनी 1.5-2 कोटी रुपया ते आतां हेतूनसून वगडायल्या तेंच्यांनी. हें जालें फायनान्स कंपनीचें. वॉट अबाउट म्हापसा अर्बन बँक आनी मडगांव अर्बन बँक आजून पर्यंत क्रोर्स ऑफ रुपीज थंय पडोना आजून तांकां मेळोंक ना. तुका सांगता प्रमोद गोंयकारांचो पयसो एक्झॅक्टली इतलो पयसो आयज म्हणजे कोणूय येवप हांगा आनी गोंयकारांक फटोवन वचपाचें पळय ही एक पद्दतूच जाल्लेली आसा. एक नवीन कितें तरी कल्पना हाडपाची नवीन कितें तरी आयडिया हाडपाची तुका एक्स्ट्रा इंट्रस्ट दिता म्हणपाचें आनी गोंयकार दोळे धापून तेतून इन्वेस्ट करतात. मदीं त्यो गादयो येयल्ल्यो थंय तुका खबर आहा लोकांनी FD आपल्यो काडून ते गादयो घेतल्यो इन्वेस्ट करपाक म्हणून. म्हणजे इतली परिस्थिती गोंयकारांची आसा पळय थंय स्टॅटिस्टिक्स पळयला आसतलें 7 ते 7.5 हजार गोंयकार पासपोर्ट घेवन भायर वता. आनी आतां ब्रेक्सीट बी जाले नंतर इवन अमेरिकेची पॉलिसी ते आतां तुका मूळ एम्प्लॉयर भुरग्याकच घेतात फाटले तांचे रिलेटिव्हां बी हाडपा दिनात. सो हे रेमिटन्सीस इंडियेक धाडपाचे प्रकार जे आसा पळय ते आतां खूब वाडटले फुडें. आनी जेन्ना 7-8 हजार भुरगो भायर वता ताजो रेमिटन्सीस इनफ्लो वाडटलो आनी चड पयसो इन पावंड्स कन्वर्टेड इन पावंड्स दिनार्स डॉलर्स गोंयाक घोयटलो. आनी सरकाराची जर ही रेमिटन्सीस वापरपाची पॉलिसी नासत हो व्हायट मनी चॅनलायज करपाचो इकॉनॉमीक जाल्यार असली प्रकरणां वाडत वतली गोंयांत. पार्टली वी आर टू बी ब्लेम्ड पार्टली वी आर टू बी ब्लेम्ड बिकॉज आमी तें कांयच पळयना. when a person guarantees you some income or this kind of an income आमी would Goinkar is a bad investor by bad investor and bad trader and bad businessman. See, last म्हणून जर हांगा भायले लोक
बिझनेस करतात. लास्ट टायम आय रिमेंबर वेन दीस कायंड ऑफ विजनरीज कोणाचे एक तरी एक जाल्ले अशें मोठो पयशाचो आनी असेंब्लीन देखून तेजो मागीर हे उल्लेख केलो, बोवाळ जाल्लो. सो सीएमान एकूच सांगिल्लें की आमी मातशें कॉशियस रावचें एंड वेन यू इन्वेस्टिंग एटलीस्ट डू सम बॅकग्राऊंड चॅक वेदर दीस इज हॅव्हिंग अ कायंड ऑफ मोडस ऑपरेंडी कशी आसता, ते पयलीं वर्सभर तुका रिटर्न्स दितात. दिता. पूण ना हांव कितें म्हणटा, तूं पळय इओसीची मोडस ऑपरेंडी, आमची इकॉनॉमिक ऑफेन्स सेलाची पद्दत कितें, अनलेस अँड अंटील देर इज अ कंप्लेन ऑर देर इज अ फ्रॉड, देर इज नो स्कोप फॉर कॉग्निझन्स ऑफ कंप्लेन. म्हणजे एंटिसिपेट समजा एखाद्यान कोणें अलर्ट केलें, समजा अलर्ट केलें, बाबा लुटून सुमोटो इओसी घेना कंप्लेन, तो म्हणटा पयलीं फ्रॉड जावन न्ही, पयलीं तुमी बुडात आनी मागीर आमी तुमकां हाडून दिवचेय ना पयशे. तो एक तर चेन्नयचो आसता आनी खंयचो आसता. ना हाडून दिवपाचो इकॉनॉमिक ऑफेन्स सेलान आतां मेरेन चवकशी केल्ली कितक्या प्रकाराचो पयसो परत येवचे. मोडस ऑपरेंडीज इकॉनॉमिक ऑफेन्स सेलाची म्हणजे करप्शनाक अथवा सायबर क्रायमाक जशे एंटिसिपेटरी कंप्लेन कॉग्निझन्स घेतात, तशी इकॉनॉमिक ऑफेन्स सेलान एंटिसिपेटरी कंप्लेन घेवची. ऑन अ लायटर नोट सुयश, इकॉनॉमिक ऑफेन्सीस त्याला दिसता आसतलें तुम्ही समजा इन्वेस्ट केला आनी तुका समजा रिटर्न्स मेळटा सुरवाती वर्साचे, तूच घडये वचून तांकां विचारतलो तुमी कितें रे कंप्लेन करतात, आपल्या रिटर्न्स मेळटा मरे, तुमी कितें इन्वेस्टिगेट करता. तांकां बाबड्या तोय भंय आसतलो की लोक जर खरेंच मेळटात, म्हाका एक वर्सान बुडयतलो ही मागीरची गजाल, सद्या रिटर्न्स मेळटात न्ही. बट ह्या हाजेवेल्यान तुमी बरें म्हळें की गरीब आसात आनीक हांव श्रीमंत म्हणना, पण आमगेलो अपर मिडल क्लास आसा गोंया भितर. सो नेक्स्ट इशू कडेन या पेडण्यां, जो काल जीत आरोलकरान काडलो मुणकारांच्या केसींचो. आनी एक देर इज अ व्हेरी इंट्रस्टींग थिंग दॅट इज सेड की मोपा येतगीर आनी तुमगे व्हडले व्हडले प्रकल्प आतां तुमचे पेडण्यां येतात किशोर, तुयी आतां सारको व्हडलो मनीस जातलो इतले व्हडले प्रकल्प येतगीर. आनी थंय तुगेले जमनीचो जेन्ना प्रश्न येता आनी त्या मुणकारांचो प्रश्न येता तेन्ना भायले भायर कोण तरी जमीन विकून मोकळो तांकां सेटल करता म्हणून उतर दिवन मोकळो आनी मागीर दादागिरी किंवा त्या गरीब मनशाचे हाल. हो इशू आज ताणें मुख्यमंत्र्या माराकी व्हेला. हो फक्त पेडण्याचो इशू न्ही, जशे हे सो कॉल्ड विकासाचे लोण गोंयचे बाकीचे भागांनी पावतले थंय आनी हो तीव्र जातलो विशय. नेमको विशय कितें आनी कसो सोडोवपा आता? विशय प्रमोद हो सिरियस विशयच, म्हणजे हेचेर कोण आमदार उलोवपाक सोदिना. जीत आरोलकर उलयलो तेचेर. आतां जीत आरोलकराक अचानक एक पयली झोनींग प्लॅनाचो त्यांनी बॉम्ब स्फोट घातलो, तेचेर सरकारान एक्सेप्ट केलें आनी तो कॅन्सल केलो. तो कसो कॅन्सल केलो तेचें संशोधन आतां हांव चालू आहा. बाबा अशें कशें पेडणेकरांनी मागलें आनी सरकारान पट्ट करून तें केलें अशें केन्ना जायत ना. हे कशें केलें तेचें आतां संशोधन सुरू आहा. जो विशय गेली 60 वर्सां, म्हणजे तूं पळय एग्रीकल्चरल टेनन्सी एक्ट 1964 आनी मुणकार प्रोटेक्शन एक्ट 1975, 60 वर्सां जालीं. व्हडले व्हडले लिडर येवन गेले, हो प्रश्न सुटावो जावना. आनी जीत आरोलकर म्हणटा 4 वकील आपूण नेमल्या, पट्टफूट करून तो 3 हियरिंगान केस म्हणटा तो सॉल्व जावंक जाय. आनी आयज ताका मुख्यमंत्र्यान सांगलें तुका स्पेशल मामलेदार दिता. जीत आरोलकराक बाबड्याक खबर नासतलें की ह्यो टेनन्सी आनी मुणकारियल केसीस आयकोपाक लागून स्पेशल मामलेदाराची रिक्रुटमेंटूय जाली, पूण थंय बसोंक ना मामलेदार अजून ते केसी घेवन. विशय दुसरो जो व्हेरी इम्पॉर्टंट विशय प्रमोद, की जें कितें पेडण्यान चल्लां पळय तो धुमाकूळ चल्ला. आनी पेडण्यान एग्रीकल्चरल टेनन्सी एक्टाचेर उलोवंक नाका. बेस्ट एक्झाम्पल, आदर्श एक्झाम्पल म्हणटात ते तेरेकोल गोल्फ कोर्स प्रकरण. तेचेर आमी पळयलां कितें जालें तें. तेचेर येदो व्हडलो रिपोर्ट सुद्दां येयलो, पूण फुडें कांयच जावना. जाला परिस्थिती कशी की भाटकार जो आसा जमीन मालक, तेचे समजा कोण तरी मुणकार आसा, तो मुणकाराक कन्सिडरूच करिना, तो प्रॉपर्टी काडटा आनी विकून उडयता. तो जो प्रॉपर्टी घेणारो मनीस आसता तो मुणकारा कडेन हें करता, बार्गेनींग करता की आपूण तुका अमके पयशे दिता, तूं हांगाल्यान चल सोडून. मुणकाराचें कितें जालां, तेंचे बाबड्याचें घर, ताका जमीन जाय आसता, ती जमीन ताका तो दिना. तो म्हणटा तुजे हे इतके पयशे जाय जाल्यार घे, नाजाल्यार मारता जग, नाजाल्यार तूं चलोंक लाग. हें सगळें सेटींग खंय रेव्हेन्यूचे सगळे मनीस हे भितर इनवॉल्व आसतात. मागीर भाटकार हें घालता, नेगेटीव डिक्लेरेशन घालता. नेगेटीव डिक्लेरेशन घालतकच तो ताका मुणकाराक नोटीस काडटा. मुणकार जर हजर रावंक ना, एक्स पार्टी पडलो भायर. मुणकार हजर रावलो जाल्यार ताका पयलीं प्रूव करूंक जाय तूं कसो मुणकार तो. हें जायना. सो उगड कायद्याक म्हणटात तें दोळ्यान धूळ फेकून आयज सर्वसामान्य लोकांचे आनी NOC बारीक खूब त्रास आसात तुका सांगता खरेंच.
खूपच त्रास आसात. आतां जी दारोलकर उलोवन तो कितपत सोडयतलो हो खरो प्रश्न. पूण हो विशय जो मेरेन सुटावो जायना तो मेरेन गोंयच्या खऱ्या बहुजन समाजाचो आनी बारीक लोकांचो जर सगळ्यान व्हडलो विशय जर कितें आसा प्रमोद जाल्यार हो आसा. सुयश होच इशू जो आसा तुमी म्हाका दोन इशू दिसतात. एक म्हळ्यार डेफिनेटली जो मूळ इशू, बट हो इशू कित्याक आयलो पेडणे आज, हो म्हाका दिसता ताच्या की चड म्हत्वाचो इशू. कारण जेन्ना ते प्रोजेक्ट्स येतात येदी व्हडले, थंय ते जमनीचे भाव तुगेले वाडटात, तो रेट वाडटकीर प्रत्येकाक दिसता की आपली जमीन विकची. आज तर गोंयकाराक गोंय सांबाळून दवरिल्लें जाय, पूण आपली जमीन विकिल्ली जाय. एक विचित्र आमगेली फिलॉसॉफी आहा. आनी तातूंत भितर जेन्ना जेन्युइन ह्यो केसी आसतात मुणकारांच्यो, त्यो सेटल करप हें आपलें काम न्ही. ते कोण घेतलो पळोवन घेतलो आनी तो मुणकार पळोवन घेतलो, मागीर ताजे हाल जावं. हाका मार्क कसो काडप तातूंत? नवीन काय विशय न्ही हो गोंया खातीर. आज फक्त विकासाच्या रेट्याक लागून तो मुखार आयला. आतां मार्ग म्हणून कसो जाला, बेजिकली कूळ मुणकार कायदो जो आयलो पयलीं, कूळ मुणकारांक एक बेजीक कन्सेप्ट आशिल्लो की कसेल त्याची जमीन ही कुळांक आशिल्ली. मुणकारी हो घरा पुरतो एक कन्सेप्ट, कूळ हो कसपाचो कन्सेप्ट, पेडीफील्ड. आतां जालें कशें, आमी फोंड्या सारकेले एरिया आज हांव पळयतां की जे कूळ मुणकारी खातीर ज्यांनी मुवमेंट उबो केलो तेच आज मोठे भाटकार जाले. कांय लोकप्रतिनिधी आज एक हांव नांव घेना, बट तो आज फोंडेच्या हायवेच्या आडे कडेची सगळी जमीन आज ताजी. तो म्हणटा स्वता कुळा खातीर आपूण झगडलो, पूण ही सो कसेल त्याची जमीन हाजे खातीर जो कन्सेप्ट काडलो ती कुळांनी मागीर कसलीच ना. आतां म्हाका खबर कितले कडेन कुळांनी गांवांनी भायले भायर प्लॉट करून आज गांवांनी बिल्डिंगो येतात. फेर्दीन रिबेल म्हाका याद आशिल्लो, पयलीं तो फेर्दीन पयलीं खासदार, मागीर तो अलाहाबादाचो चीफ जस्टीस मेरेन जालो. तो असोच एक दीस वेकेशन बेंचाचेर हायकोर्टाक आयलो, वेकेशन बेंचा हांगा खूब वर्सां फाटीं. आनी कूळ कायदो करतना तो आशिल्लो, लेजिस्लेशन करतना पयलीं. सो ताणें गोंयाक पळयत जाल्यार ताणें केसी काडल्यो हायकोर्टाच्यो आपल्या कडेन. पळय जाल्यार सगळी टेनन्सी कन्वर्जनां, टेनन्सीचेर कन्स्ट्रक्शनां, ताणें ऑल ऑफ हें ब्लँकेट बॅन घालें गोंयच्या. सगळें जें कुळाच्या जमनीचेर जें कितें चालू आहा तें बंद म्हणून एक फतवो काडलो आनी बंद केलो आनी गेलो वेकेशनाक. मागीर फाटल्यान हांच्यो बोबो खंयचे तरी चीफ जस्टिसान मागीर ते बॉम्बे हायकोर्टाचे ते वेकेट केलें. पूण गोंयाक कुळ जमनीक अशें चल्लां. तूं धारगळे म्हणटा, धारगळे आमी फाटीं 4-5 वर्सां जाले रिपोर्ट करता. ठरावीक 3 दोंगरांनी वार्षिक काजूंक उजो लागता. जंय टायटल क्लियर आसा त्या काजूंक उजो लागता तें ऑर्चर्ड करपाक, ऑर्चर्ड करून तें बंजर करपाक. आज विजयान हो पळय जायांचो इशू काडला मळेकारांचो, माड्डोळचो. तो म्हणटा जायांक GI टॅग दिया. अरे ते मळेकारांचे जायां उजो घालपाक लागले. म्हाळशेचे जायांचे मळे आज ते उजो घालता. कित्याक? हायवे तेकून ती जमीन सगळी दोनी वटेन. म्हणजे गोंयकारांनी करता करता गांवांतल्यान रस्ते वचपाचे बंद करचे पडटले. रस्तो गेलो की थंय बिल्डर पावलो. सो आय थिंक म्हाका दिसता हे जमनीचे प्रकार जे आसा हाका कांय सोल्युशन ना. पूण कसेल त्याची जमीन ह्या मूळ कन्सेप्टा धरून टॅनन्सान प्रामाणीकपणे कसपा लागत जाल्यार ताचे फाटल्यान रावचो. कारण इवन ऑन स्टॅटिस्टिक्स हांव सांगता, गोंयाक कल्टिवेबल लँड हॅज ड्रॉप्ड फ्रॉम 1.8 lakh स्क्वेअर मिटर टू 1.4 lakh. गोंया प्रोडक्शन वाडटा शेताचें बिकॉज ऑफ हायर क्वालिटी ब्रीड्स अँड हायब्रिड्स, बिकॉज ऑफ ICR. कल्टिवेबल एरिया इज ड्रॉपिंग. जर तुमी गोंयाचे जमनी खातीर इतले झगडटात आनी तुमी जर साल्वार करपी राखणदार म्हणटा स्वताक साल्वार करपी जमनीचे, जाल्यार कल्टिवेबल जमीन पडटा. तेचो विशय प्रमोद असो जाला की कायदो जो आसा आमचा पळय ते इम्प्लिमेंटेशन सारको जावना. आतां कुळाचे एग्रीकल्चरल टेनन्सी एक्ट कितें म्हणटा, जर कुळान 3 वर्सां जमीन ती कसोंक ना जाल्यार ती जमीन मामलेदाराक ताब्यान घेवन दुसऱ्याक कोणाक तरी दिवपाक अधिकार आहा. पूण ते जावंकूच ना न्हू. तेची नोंद आतां तूं आमच्या 1/4 उताराचेर जर पळयशीत 1981-84 मेरेन नोंद आसा पळय सकयल. अमूक भात पीक, नारळ कितें कितें आसा तें मुणकार आसा जाल्यार नारळ, ना जाल्यार भात पीक. तेच्या फुडें तेचें कंटिन्युएशन जावंकूच ना. ते कंटिन्युएशन जावपाची गरज जाल्या. पूण जालें कितें? कायदो आसा, कलम आसा, पण आमी आमचे आमदार जे निवडून येयले, जसो सुयश सांगता की कुळाचे कैवारी, मुणकाराचे कैवारी ते केन्ना भाटकार जाले पळय हेच आमकां कळोंक ना. आनी थंयसरूच त्या कायद्याचे वांटोळे जाले. आनी आयज तेचे परिणाम म्हणून ह्या कुळांक आनी मुणकारांक हे भोगचे पडटा. जयल ह्या मुद्द्या कडेन
तूं कसो पळयता? कारण दोन आसात. एक गोंयकार जमीन विकता म्हणून हे प्रश्न येतात. तो जर भाटकार आनी मुणकार बरे आशिल्ले, जमीन विकनाशिल्ले जाल्यार हो प्रश्न येनाशिल्लो. आनी दुसरी वटेच्यान दुसरो बरो मुद्दो काडलो किशोरान आनी सुयशान की आमच्या कायद्या भितर अशें न्ही की प्रोविजन्स ना, सगळे सेफगार्ड्स आसात, पूण ते सेफगार्ड्स काडून आमी खुटयाळा लायल्यात आनी आतां आमी मारता बोवाळ हें जायना म्हणून. See, Pramod, in Goa, most of these cases, Munkarial cases, the landlords and the Munkar is never at peace. So that 99% cases आसतल्यो तेंचे हें आसतलें. That is one part. Second part is that nobody is going to support the Munkar. In the larger scheme of things, eventually when you deal with that larger property, nobody is going to come at the rescue of the Munkar. And whether he buys, somebody buys it or no, the Munkar will have to go fight against all odds to defend his rights. तूं खंय वच हें कर तें कर अशें किशोरान सांगलां तें सगळी फॉर्मेलिटीज कर, पूण तरी आसतना यू विल फॉल शॉर्ट समवेअर. सो इन आवर सिस्टम द ऑड्स आर हेविली स्टॅक्ड एगेन्स्ट द मुणकार. तितून भितर एक गरज आसा की हें सगळें सिम्प्लिफाय करून हे मुणकाराक कितें तरी एक रिलीफ दिवचो आनी एक कितें तरी एक हें काडून, म्हणजे इवन टेनंट्स टू दॅट मॅटर, फॉर दॅट मॅटर टेनंट्स आर ऑल्सो फेसिंग द सेम प्रॉब्लम्स. एक सो तांकां एक अन्याय सो जाल्लो आसा तो एक कितें सिम्प्लिफाय करून बेसिकली आमी सिम्प्लिफाय करपा वाट्याचे जात तितली कॉम्प्लेक्स करतात आनी जे सेफगार्ड्स आसात ते काडून गुड्ड्याक मारतात. आनी एक प्रमोद एकूच तुका डिस्टर्ब करता एक मुद्दो जो आमी परत परत उलयतात आनी परत परत पॉलिटिशियन ते सांगतात की गोंयकार आपूण जमनी विकतात आनी मागीर म्हणटात गोंय सांबाळूंक हांवूय जाय. म्हणटालो एक स्वतंत्र डिबेट कर तूं. हय. गोंयकार जमीन कित्याक विकता? आय एम रेडी टू डिबेट. गोंयकाराक जमीन विकपाक भाग पाडल्या सिस्टमीन जर विकूंक ना जाल्यार तो भिकेक लागता. ही परिस्थिती आहा. हाजेर आमी एक सेपरेट राउंड टेबल करूया. एब्सोल्युटली प्लीज आय वूड रिक्वेस्ट यू. सामकें हाजेर आमी एक स्पेशल राउंड टेबल Yes. करूया, डिबेटी करूया. येस. पूण ताजे पयलीं जमनीचो तिसरो इशू. आज म्हाका दिसता आमी जमनीचेरच आसात आनी जमनीचेरच आसा न्ही पांय आमचे कळ्ळें तुका. तो म्हळ्यार आज तो SIT जी आशिल्ली जंय तुजी जमीन विकत कोणे तरी व्हेली, तुगेल्या मुद्द्याचेर येता आतां, कोणे तरी व्हेली या तुका केन्ना तरी कळटालें, तेय बी डॉक्युमेंट फॉर्जी करून. फायनली ताजो रिपोर्ट आज गव्हर्मेंटाक सबमीट जाला. मुख्यमंत्री म्हणटा की आपल्याक अभिमान आसा की आपल्या काळा भितर अशे तरेचें इन्वेस्टिगेशन जालें आनीक आपणे तो पॅडी फिल्ड्स कन्वर्ट करपा जायना हो कायदो बियदो हाडलो. हो जो अभिमान आसा तो कित्या भितर परावर्तीत जातलो? कशें आसा, हय लँड ग्रॅब केस आसा पळय, कदाचित ही आमच्या लागींच्या इतिहासांतली सरकारान सगळ्यांत फास्ट कॉग्निजन्स घेतिल्ली केस. इतले फास्ट सरकारान हाजेर कॉग्निजन्स कित्याक घेतलें? हाजेर थोडे दिसांनी त्या रिपोर्टाचें कितें जालें ताजेर कळटलें. कारण प्रत्येक केसी, ह्या केसींतलो प्रत्येक एक्युज्ड 12 ते 13 एक्युज्ड 2 दीस सुद्दां कस्टडीन उरूं शकले ना. आयले जेल, आयले बेल, आयले बेल, सगळे बेलार भायर. सांगतना आयल्यो कितल्यो केसी? 97 केसी मेरेन आमी टॅली दवरिल्ली, ताजे नंतर आमी टॅली दवरप सोडली. SIT कडेन गेल्यो कितल्यो? 40 ऑड केसी. 97 केसी गेल्यो ना. सो उरिल्ले केसीचें वारें जावन त्यो खंय गेल्यो? तांचें कितें जालें? हे 97 जे आयिल्ले म्हणजे कोण तरी आयोगा कडेन येवचे पयलीं कडसरले, तांचे वेवस्थीत जाग्यार पडले. उरिल्ले 40 आयले. उरिल्ले 40 एक्यूज सगळे भायर आसात. ते भायर आसात. आतां तांकां काल एक शिनाल दिलां की तांचें पळोवन घेता म्हणून. आतां तें कितें जाता फुडें? कितें एक वेळ ताजो क्रिमिनल पार्ट जालो. वाय आय एम इंटरेस्टेड, वन व्हेरी वॅलीड पार्ट इज द क्रिमिनल पार्ट. दुसरो जेन्युइन पार्ट आहा, जर जॉयलाची जमीन गेल्या ती जॉयलाक परत कशी मेळटली? ना तेचेर मुख्यमंत्र्यान सांगला हय. की आतां ती परत मेळपाची संद आसा जर ती जमीन खरीच कोणी तरी परस्पर विकली आणि ती आतां ह्या चौकशीच्या अहवालांतसून जर स्पश्ट जाल्या जाल्यार त्या मनशाक ती परत घेवं येता, ना जाल्यार ती जमीन सरकारा कडेन वयतलें अशें तांणी स्पश्ट केलां. एक कितें जाणा प्रमोद, हो जो विशय आसा पळय, एक म्हणजे पयलीं आमकां म्हणजे कितेंय जावं
मुख्यमंत्र्यांचे धाडस केले पळय SIT आनी इन्क्वायरी कमिशन बसोवपाचें ताचें आमकां कौतुक करचेंच पडटलें, कारण इतलीं वर्सां ही फ्रॉड जमनीच्या संदर्भात घडत आसात. पूण अशा पद्दतीची एक कृती आतां ते अहवालाचें कितें जातलें आनी कितें ते प्रामाणीकपणां आसा पळय, इंटेन्शन एप्रिशिएट करपाकूच जाय. इंटेन्शन रिपोर्ट येयला, रिपोर्टाचें कितें जातलें तें फुडें पळोवया. दुसरी गजाल प्रमोद एक लक्षांत घे, पयर आर्कायव्ज डिपार्टमेंटान जुनी देवळां कितकी मोडलीं पोर्तुगीजांनी पळय तेचो येदो व्हडलो अभ्यास कमिटी. गोंयकार पोर्तुगीजाच्या टायमार जेन्ना बाटाबाटी सुरू जाली, कितलेशेच क्रिस्तांव गोंय सोडून गेले, कितलेशेच हिंदू गोंय सोडून गेले अत्याचार जाता म्हणून. तेंच्यो जमनी खंय गेल्यो, कोणी लुटल्यो तेंच्यो जमनी, हेचो हिशोब आहा? काड मरे, कमिटी काड. कितले गोंयकार गोंय सोडून गेले, ते खंयचे, तेंचे जमनी कोणी हडप केल्यो, हाचो हिशोब नाका. हे पळय, हे जमनीचो विशय आतांचो न्हू, हो इतिहास काळा पासून गोंयांत सुरू जाला. गोंयकाराच्यो जमनी कोणी तरी भलत्यांनीच हडप करपाचे प्रकार जे आहात ते आतां ह्या 60 वर्सांत ह्या लेख्या पेच्यानी करूंक ना, त्याच्या पयलीं पासून सुरू जाल्या. आनी आतां तूं पळयतलो ज्या लोकांच्या नांवार ह्यो जमनी जाता, आतां मोरजे सारक्या जाग्यार आमी म्हणटा मोरजी म्हटल्या उपरांत शेडगांवकार, म्हणजे प्रत्येक गांवाचे काय आडनांवाची फेमस, पूण थंय भलतेच येवन तेंच्या नांवार जमनी ते आज करोडपती जाले. ते कोण, खंयसून येयले, खंयच्यो जमनी तेंच्या नांवार जाल्यो, ह्या सगळ्याचो हिशोब लावचो पडटा. व्हेरी इंटरेस्टिंग. जयल फायनल हो रिपोर्ट आयलो, म्हाका 2 गजाली आसात. एक द क्रिमिनल पार्ट जो पळोवचो पडटलो इन्व्हेस्टिगेशनाचो, दुसरो तांची जमनी गेल्यात तांकां खबर सुद्दां ना, तांकां एटलिस्ट तांची जमनी परत मेळच्यो पडटल्यो. ताची जर आज सीलडीड सुद्दां जाल्यात, त्यात थोडी जमनीची तर ओनरशीप डबल चेंज जाल्या. अशी न्ही की फ्रॉड केल्ल्याचे कडेन त्यो जमनी आहात त्यो कोणा तरी विकून ताचे सेलडीड जाला. इट्स अ व्हेरी कॉम्प्लेक्स इशू. वॉट डू यू एक्सपेक्ट? सी प्रमोद, आमी पयलीं एक पाटी उलयल्ले हे विशयाचेर. रिपोर्ट दिवप म्हणजे सबमिशन ऑफ रिपोर्ट इज नॉट अ बीग अचिवमेंट बाय इट सेल्फ. आय मीन रिपोर्ट दिवपाचोच आशिल्लो, कित्याक वी हॅव सेट अप एन इन्क्वायरी कमिशन, 1 मॅन इन्क्वायरी कमिशन. सो रिपोर्ट येवचोच आशिल्लो. So report ayala. Now how good is the report and how much of a success it can achieve in terms of a legal fight or a criminal fight, whatever you may call it, whether the land will be returned to their due owners, whether that is another question. And आमी पयलीं एक पाटी तो विशय काडिल्लो की लँड परतून ओनरा कडेन कशी जातलें. At least in those cases where it has been sold again with a valid sale date. Yeah, so it is not so easy an issue where रिपोर्ट दिल्लो आनी सारको तुमी हॉजने मारले आनी कितें तरी सेलिब्रेट केलें म्हणून जावचें ना तें. इट इज अ लॉंग ड्रोन प्रोसेस, बट अ प्रिसिडंट हॅज बीन सेट. एक मात भिरांत आसतली हेजे फुडें की अशें कितें तरी लिगल लँड ग्रॅबिंगाचे इश्यू जाल्यार मातशें एक त्रासान पडोवंक शकता म्हणून कडेन मातशें एक हें जालो आसतलो. डिटरंट हॅज बीन. प्रमोद, फक्त हातूंत कशें आसा, कमिशन ऑफ इन्क्वायरी म्हणून प्रकार आहा पळय, हाजो बेस्ट एक्झाम्पल गोंया मुखार जें आसा, म्हणजे ताजो फेट हांगा जावंक जायना. पेंडसे कमिशन, पेंडसे कमिशनान इन्क्वायरी केली, इंडायक्ट केले, जंय फ्रॉड टिकेटी, डुप्लिकेट टिकेटी, जे फ्रॉड जाल्ले मनशांक इंडायक्ट केले, तांचो राजकीय वापर जावप सोडून त्या पेंडसे आयोगाचो कांयच उपयोग जालो ना आनी कोणा कडल्यान एक दमडी वसूल केली ना. सो हांव हिंट करता तें फाल्यां सकाळीं ही फेट जावची न्ही. फाल्यां सकाळी हातूंतल्यान हें जावन तांची टायटलां त्या 40-50 जमनीची क्लियर जावन कोण तरी दुसरो मनीस ती टायटलां क्लियर करून मागीर ती आपल्या बोल्सान जमनी घालून हें जावपाक जायना. पेंडसे जावचो न्ही. जस्टीस जाधवाच्या अहवालाचो पेंडसे अहवाल जावचो. कारण ही जमीन त्यो तरी टिकेटी आशिल्ल्यो, छापल्यो गेल्यो, ही जमीन आसा. आज म्हाका दिसता सुरवात ज्या विशया वयल्यान केल्ली त्याच विशयाचेर आमी थांबतातय बी. आनी किशोरान बरें सांगलां की एक स्वतंत्र रावंड टेबल हें गोंयकार जमनी कित्याक विकता हाजेर करचें, आनी डेफिनेटली करया. म्हाका दिसता ज्या तरेन आमगेले विशय चालू आहात आमकां रोखडीच संद मेळटली. स्पेशल आमी करची पडपाना आमकां. सो आतां पयलीं अशें दिसतालें की ही परिस्थिती आमचेर येवची न्ही बी म्हणून, पण सद्याक जे दोळे मुखार जे घडटा ते पळयल्यार किशोर तो दीस पयस ना. इतलेंच हांव म्हणटा आनी थांबता. थँक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.